साधारणशे अडीजांक सुमार माळवेलच्यान कॉल येयल्लो. अशें बिबटो पडला एक म्हाज्या पोनाक आनी तेका मातशें व्हरात अशें म्हणून. मागीर हांवें तसो ताबडतोब फॉरेस्ट ऑफिसर महादेवाक गांवकाराक फोन केलो. ते म्हणपाक लागले आमचे स्टाफ धाडटा, तर तोपर्यंत तुम्ही मातशें थंय वचून मातशें कंट्रोल करात, पळया सिच्युएशन कशी कितें आसा ते म्हणान. लोक कितें येता जाल्यार तांकां मातशें सायडीन दवरात आनी पळयात फुडें चला म्हूण सांगिल्लें. आनी आमी फुडें येयले. पयले कंडिशन येताना ग्राफ्टीक आसल्या वांगडा आनंद मेळेकर आसलो जो बोंडला. आणि कोण कोण तुमच्या वांगडा म्हाका नांवां सांगात. ते सगळे आमी येयले. फुडें येवन पयलीं हांव आनी आनंद मेळेकर पयलीं फुडें येयले आनी पयले सिच्युएशन तो मातसो इंजर्ड कसो दिसलो आनी ताका तशेंच ग्राफ्टिकान धरून घेवन अशें रावले आमी. आनी तशेंच म्हाळवेकराक परत फोन केले. तेंच्यांनी ताबडतोब दोन्ही रेस्क्युअर धाडले आनी विशांत आनी विनोदाक धाडले आनी तशेंच फॉरेस्ट ऑफिसर हेंकाय धाडले, गाडी घेवन धाडले. तशेंच आमी ट्रॅपात तांकां घातले. ते पील आहा पूण तेजो अंदाज काय कळना. मातशें खूब दीस जाला तो उपाशी आहा अशें दिसता, कितें खावंक ना. ताका साळीचे हे लागलेले आसा एखादा, तेजे लागून घेवन ते 2-4 दीस पयलीं खंय तरी इंजर्ड जाला तो आनी पाण्याक लागून तो हांगा येयल्लो. पाणी पिवन घेवन तो रेस्ट म्हणून रावल्लो.